Misachi Bet, Panno, A18, page 9. Misachi Bet, Betogya Bikena, Git Morunda Kayo Kadigoya, Calvary Bet Obrut Borvis Korda, Ek Monar Visan Vantogigoya, Misachi Bet Betogya Bikena, Git Morunda Kayo Kadigoya, Calvary Bet Obrut Borvis Korda, Ek Monar Visan Vantogigoya. सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो. तुका आयचेच करपाक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले पुष्पा राजमानिकम देवान तिका आपणाचो शापून वेल्यार एक वरस पडटा कसलेंय तिचें पातोक आसत जाल्यार देवान धुवन काडून सर्गेचे राजभाव करूंक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो पयलो जल्माचो दीस समृपता जेफिरा फाल्कांव देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी फाव करूंक सगळे वायटा विघ्नांतले राखण सांबाळूं म्हूण मागुया. दुर्गावाडी वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासून आमी मागता जोस्तीन रिबेरो, लॉरेन्स फेर्नांदीस, रेमी फेर्नांदीस, ऑगस्टीन फेर्नांदीस, टॉमे फेर्नांदीस, बेंजामिन फेर्नांदीस, एंटनी फेर्नांदीस, टेरेजिन फेर्नांदीस, लुईस रिबेरो, विल्सन डिसुजा. आयज साबिलमाची भेट ह्या कुटुंबात जाता. केरन निकेल एस्ट्रोसियो, पोसरेंबाट आसीस अल्फोन्सो, अमाराल ब्रायन फेर्नांदीस, व्हडलेंबाट 2 फेमेओ आफोन्सो, व्हडलेंबाट 1 टेक्ला डिसुजा. साबिलमाची भेट ह्या कुटुंबात जाता तेन्ना साबिलमाची बिनवणी ह्या कुटुंबात शांती कुशालकाय बरेपण फावसांक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवेन आमेन. आमच्या सोम्याची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्या आसूं. म्हजो बहीण मानो दावीद अशें म्हणटा म्हज्या दुनयाचेर हांव म्हजो हात उखलचो ना कित्याक सर्वेस्परान ताका मागला. म्हज्या बहीण मानो आमकां जण एकल्याक पवित्र स्नाना दिसाक देवान मागल्यात आनीक आमकांय विचून काडल्यान आपलें बरेंपण विस्तारूंक. तर दर दिसाक आमी देवाचेंच बरेंपण विस्तारूंक पावरूंक देवाचो मोग दुसऱ्यां सोबें वांटूंक वायट आसा तें पयस करूंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकवणेचें सांग पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बाजूत भाग्यो सदांच अखबार मारे सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. Pratuya, थोडो सोबील गीस रावन तुमचे कासकी ते सांग देवा मुखार दवरात.
सोर पोतबेदान सासनाचे देवा स्वर्गान संसार तूं चलयताय तुजे पोरचेची प्रार्थना दुयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां दी आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या कोटान जे आतां राजबोध चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सावलू आख्या इस्रायलांतल्या विचून काडलेल्या 3000 दादल्यांक घेवन रानवट बोकड्याच्या कडपाशी पोरयान दाविदाचे आनी ताच्या मनशाचे सोदीक गेलो. वाटेर शेळयांचो हिंड आसलो थंय ते पावले. थंयसर एक डोल आसली आनी सावलू आपली सोयंबाची गरज करूंक तातूंत भितर सरलो. ते दोलींत भितर दावीद आनी ताचे मनीस लिपून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका म्हणलें, पळय, तुज्या दुस्मानाक तुका बरें दिसता तशें करूंक हांव ताका तुज्या हातान घालतलो. अशें सर्वेस्पोर उलयलो तो दीस आज पावलो. म्हणटच दावीद उठलो आनी लिपचर्या ताणें सावलूच्या आवरणाची देग कातरली. पूण मागीर सावलूच्या आवरणाची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाक कोंत भोगली. आनी ताणें आपल्या मनशांक म्हणलें, असली कोरणी करूंक आनी म्हज्या दोन्याचेर हात उबारूंक सर्वेस्पोर म्हाका निर्मिना जावं, कित्याक तो सर्वेस्पोरान मागलोलो मनीस. दाविदान आपल्या मनशांक खोर शिटकावणी दिली आनी सावलूक कांय वायट करिना जावंक फर्मायलें. उपरांत सावलू ते दोळींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो आनी ताचे फाटल्यान दाविदूय दोळींतलो भायर सरलो आनी सावलूक उलो मारून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, दोनया म्हज्या राजा. तेन्ना सावलू फाटीं वळोन पळयलें आनी दाविदाक साश्टांगी पडोन ताका नमस्कार केलो. आनी दाविदान सावलूक विचारलें, दावीद, तुका मारूंक सोदता म्हूण सांगतात त्या मनशाचें तूं कित्याक आयकता? पळय, सर्वेस्परान तुका ते दोळींत आसतना म्हज्या हातान घालो तें तुवें आजूच देखलाय. म्हजे मनीस तुजो जीव काड म्हूण म्हाका बूद दिताले, पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो अशें म्हणून. म्हज्या दोन्याचेर म्हजो हात हांव उबारचो ना, कारण सर्वेस्पोरान ताका मागला. म्हज्या बापा, पळय, तुज्या आवरणाची देग म्हज्या हातान आसा. ती देग कातरतना हांवें तुजो जीव काडूंक ना. म्हणटच म्हज्या मनांत कांय वायट ना, ना म्हूण घाट घेवपाचेंय ना. हें तुवें दुबाविणें ओळखून घेवचें. हांवें तुजेर अपमान करूंक ना, पूण तूं म्हजो जीव काडूंक म्हज्या पालांक लागलाय. सर्वेस्पोर म्हजी आनी तुजी नीट करूंक आनी तोच तुजो सूद घेवंक, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायलाचो राजा कोणा फाटल्यान लागला? कोणाक म्हूण तो दुमाळो दिता? एका मेल्ल्या सुण्याक वो एक हुलकेक? सर्वेस्पोरूच आमची नीट करून फर्मोण मारूं, म्हाका सांबाळूंक तो उबो जावं आनी म्हजे हूक तो राखूं, आनी म्हाका नीट करून दिवन तुज्या हातांतलो तो म्हाका निवारूं. दावीद अशें उलयतच सावलून म्हणलें, दावीद म्हज्या पुता, हो तुजो ताळो? आनी सावलून व्हडल्यान बोब मारून रडलो. ताणें दाविदाक म्हणलें, म्हजेवून तूं ओदीक प्रमाणीक, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलें आसतना तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलाय. ह्या दिसा तुवें म्हजें ताय बरेंपण दाखयलां, कित्याक सर्वेस्पोरान म्हाका तुज्या हातान घालो आसतना तरी तुवें म्हजो जीव काडूंक नाय. कोणूय आपलो दुस्मान सांपडत जाल्यार तो ताका कांयच करिनासतना वचूंक दीत?
ह्या दिसा तुवें म्हजें ताय बरेंपण दाखयलां, ताचें इनाम सर्वेस्परूच तुका दिवन. आतां म्हाका गमलें की तूंच राजवटकी चलयतलोय आनी अशें इस्रायलाचें राज तुज्या हातान सुरक्षीत उरतलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजी काकलूत कोर देवा, म्हजी काकलूत कोर. म्हणुया, म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. म्हजी काकलूत कोर देवा, म्हजी काकलूत कोर. म्हजो आत्मो तुका शेरोना येता. मोडून तोडून उडयता तसलें हें तुफान संपसोर तुज्या पाकट्याचे सावलेंत हांव आसरो घेतां. जबाब. म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. देवाक म्हाका सदांच बरें केल्या. भोव वर्त्या देवाक हांव उलो मारतां. स्वर्गार तावन तो म्हाका आदार धाडूं आनी सोडूं. म्हजे आंगार पडटल्यांक तो लोजेक घालूं. देव आपले विश्वासीपण आनी मोग दाखोवं. जबाब. म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे प्रितुमेर फांकोय तुजी मोहिमा. मळबा इतलो उंच तुजो मोग, कुपा पर्यान सोडटा तुजें विश्वासीपण. जबाब. म्हजी काकूत कोर देवा, म्हजी काकूत कोर. उद्गाराक विरांया. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. देव बाप आसलो जेजू सवे कुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्यांस मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सुर्या. दोंगरार चडून जेजू आपणाक जाय तांकांच जेजून आपणाक जाय तांकांच आपयले. म्हणटोच ते ताचे शीं गेले आनी आपणा बरोबर आजचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले. आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली. आनी सिमावांक पेद्रू म्हूण नांव घालें. आनी जेबेदेवाच्या पुतांक जाकोबाक आनीक हाच्या भावाक जोवावाक ह्या दोगांकूय बोनेजीस म्हणगे गोडगोड्याचे पूत म्हूण आड नांव दिलें. हेर हे आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोम्यो, थॉमस, आल्फेवांचो पूत जाकोब, तादेव, पुर्बेवंत सिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास स्कारेत. सोमयाचें शुभवर्तमान. वखाणली तुका क्रिस्ता. म्हजे बहीण मानवायची दोनूय वाचपां. हांव कसलो मनीस, हांव कोणा बरोबर भोंवतां आनीक कोणाचें कितें आयकतां, कसलें मार्गदर्शन घेतां आनी कशे तरेन हांव बरेंपण विस्तारूंक वावरतां हाचेर आमकां नियाळ करूंक आदार दिता. आयचें पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सावलू राजा आसा, ताचे मनीस आसात. दावीद आसा, ताचे मनीस आसात. आनी शुभ वर्तमानांत जेजू आपले मनीस वेचून काडटा. सावलू आपल्या मनशाक दाविदाचें वायट करूंक सांगता, ताका जिवेचें मारूंक सांगता. आनी जे सावलूचे मनीस आसात तांच्यांनी आनीक कांयच करूंक जायना, कित्याक तो राजा तो सांगता तें ते करतात. दुसरे वाटेन आमी पळयता दावीद आसा, ताचे मनीस आसात आनी ताका
सावलूक मारूंक सुयेक मेवता तेन्ना दाविदाचे मनीस सांगतात ताका जिवेची मार, तो तुज्या हातांत पडला, ताचो जीव काड. पूण हांगासर दावीद आपल्या मनशाचें आयकना, आपल्या मनशाचें आयकना. पूण तो म्हणटा सर्वेस्परान ताका मागला आनी हांव ताचेर हात घालचो ना. आनी तांकां तो खरोय शिटकायता, हें वायट करूंक म्हाका तुमी सांगो नाकात आनी हांव तुमचें आयकोचो ना. आनी हाचे शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या मनशांक व शिसांक आपणाचोशी आपयता, आपल्या पासोताच्याक प्रवचन करूंक तांकां धाडच्याक, आनीक देंवचार काडूंक आनीक पिडारूक बरो करूंक, बरेपण विस्तारूंक जेजू आपल्या मनशांक व आपल्या शिसांक पाठयता. म्हजे बीन मानू एक नियाळ करूंक आमकां आमी मनशां कसलीं काय आनी आमी कसल्या मनशां बरोबर भोंवता काय, कसल्या मनशांचें आमी आयकता काय. जर तर आमी बऱ्या मनशां बरोबर भोंवलीं जाल्यार आमी बरेपण विस्तारूंक पावतले. आनी जितलें आमी बरेपण विस्तारतले तितलो देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. दुसरी वोस आमी बरें जर आयकलें दुसऱ्यां कडल्यान आनी जें वायट कितें आसा तें पयस केलें जाल्यार बरेपण येतलें. म्हजे भयण मानू, दुसऱ्यांचो आमकां आदार जाय, दुसऱ्यांचो आमकां सांगात जाय आनी तशें दुसऱ्यांचो आमकां एडवायसूय जाय. पूण जो एडवायस आमी दुसऱ्यां कडल्यान घेता, जो सांगात आनी आदार घेता, कोणा कडल्यान घेता, कसले मनान घेता, आमकां बऱ्याक पडटलो वो वायट जातलें तें आमचे जण एकल्याचेर धरलेलें आसा. आनी तिसरी गोश्ट म्हजी भयण मानू, हो मनीस कोण? थंयसर सावलो म्हणटा दाविदाक, म्हजें वण तूं अदीक प्रमाणीक, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलां आसतना तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलां. सो म्हजे भयण मानू, दुसरी आमकां वायटान वायट कोत्ता तांकां आमी बऱ्यान फारीक कोत्ता तेन्ना दुबाविणें बरेपण येता, वायट पयस जाता. तर आयच्या दिसाक नियाळुया, हांव कोणा बरोबर आसा? जेजू बरोबर आसा. आनी जेजू म्हाका जसो आपल्या शिसांक आपयले, तांकां आपलो अनुभव घेवंक आनी पाठयले, ते भाशेन हांव कोत्ता काय? हो म्हजे सर भोंवतणी आसलोलीं बाबा भयणां जे कोणूय ती जावं, म्हजें मन आनी म्हजें काळीज वायटोबें कोत्तात काय? वो हांव तांकां आयकून वायट विस्तारता काय? वो हांव बऱ्या मनशां बरोबर भोंवता काय? वो हांव भोवंक सोदतां काय? तर म्हजे भयण मानू, आयच्या दिसाक आमी नियाळ करुया आनीक देवान आमकां जण एकल्याक वेंचून काडल्यात, मागल्यात बरेपण विस्तारूंक, दुसऱ्यांक बरो एडवायस दिवंक आनीक दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक. तर हें बरें मन, बरें काळीज आमकां जण एकल्याक मागुया आनीक तेच देवाचें बरेपण विस्तारूंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. पेठोवनेक आमी गायन गावया C14, देणी आमची, पान 30 आनी 4, C14, पेज 34. देणी आमची पेटोवन हाडटाव, आमची काळजां तातूंत घालताव, आमची मनां तुकोर भिताव, स्वीकार कर तातूंत मागताव, सोवा उडो आल्गार हाडटाव, ताका चोरो समोर भिताव, आमचे सुख दूख सर्वे
म्हज्या बाबा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सूट पुतबिदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी हे बोलयेचो उगड्या समोर ओपता तितले पावटी आमच्या सोडवणेचो वावर तूं सोपून पावयताय. देखून ह्या गुटांनी फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पोदबेदान सासनाचे देवा सोरकां सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक पलटव्यार रचलें ताचेच वरवीं तुज्या शिम्मेन नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें. देखून सगळीं रचना अनुदान कोत्ता तुजी सेवा रे तुमी तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोसा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्तांची सभा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां संगाती आमी सदांच संतोशान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्वर देव स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान होसाना उसोनी सर्वेस्वराचे रावी येता तो सुभागी होसाना सर्वेस्परा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशयेन तो परा दिन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी घेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेच घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक खोराचें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमच्या पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गूट. सोम्या आमी वोडो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तितले पावटी तूं बरो देसो तुझे मरण गोटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडावन सोडवूंची कास भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गुंवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. पुष्पा तुजे सेवेकीचो उगड्यास कर. ह्या संवसारांतली तुजे शीं तुवें तिका आपोवन व्हेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वांटेली जाली तशेंच ताच्या पुनर्जन्मपणाची ती वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बरबशान अंतरून गेल्ल्यान तुज्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचो उगड्यास कर.
आनी तुज्या काकृती अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार मारी देवाची मायज सांगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सुसेवास, सान मिगेल आनी सान फ्रांसीस शावेर, सोर काय तुका मानुल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहीम मागावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे तांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हज्या बहीण मानू, आमी मनशां कसल्या मनशां बरोबर भोंवता, कसल्या मनशांचो एडवायस आमी घेता, हाचेर आमी जण एकल्यान नियाळ करूंक गरजेचें. आमचें मन आनी काळीज दाविदा भाशेन प्रमाणीक जालें आनी बऱ्या मनशां बरोबर आमी भोंवलीं जाल्यार बरेपण दुबाविणें आमी विस्तारूंक पावतले. तसलेच कृपा तसलेंच बळ आमकां जण एकल्याक फाव कर म्हूण आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पस आनी आमकां ताडणे पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतले आमकां निवार. दयापुऱ्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमुंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बोरबोशान ओत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, म्हज्या पयस सभेच्या भावाटाचेर दिसकार आनी जे कोशे परमेतिका शांती दी आनी तूं काय एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्यासूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सोगली सुभागी. सोम्या तुवें तुवें म्हज्या म्हज्या उदराचेर घरा येवंक म्हाका फावो ना, पुणे मुखार मात उलय आनी म्हज्या म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या गाडजान शेवताना आमी गायन गावया. D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो, पान 61. D27 पेज 61. So
प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुवें आमकां एका सर्गीच्या उंड्यान धादोशी केल्या. तुज्या मोगाच्या ओतम्यान आमकां बोर. अशी आमी एका मनाची आनी एका काळजाची सोंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हजे बहीण मानो फाल्यां आमची दोन फेत घडून हाडटात. सांजे 7 वाजता आमचें सुरू जातलें. वेळार येवचें कित्याक आमी जाणा 10 बंद करूंक जाय 10 o'clock. कित्याक वेळ आतां तुमी जाणा जायत्यो भासाभास जाता. ओके देट्स अ लॉट ऑफ डिबेट. सो 10 आमी प्रयत्न करता बंद करूं. सो तुमी येवचें सगल्यान येवचें घरा रावं नाकात. जस्ट टू स्पेंड सम टायम विथ आवर यूथ एंड विथ अमंग ऑल द पॅरिशनर्स. ओके दुसरी आसतली बाबा पळयना. सो तुमी येवचें म्हूण आनी तुमी येतली म्हूण आमी रावता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोमयाचें शिवर्तमान परगटात. देवाचे ओडोपकार. मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाबडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी घालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या तलवाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोटे ओतम्यांक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्यो ओतम्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोलपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावुया. F18 सांगातान चलुया. पान 9 आनी 4. F18 पेज 94. देवा सगली आमी वचून